प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजनेचो लाव घेऊन हरवळेच्या लोकांनी घरांचेर सोलर पॅनल बसयल्यात। हे योजनेक लागून महिन्याक 300 युनिटां मेरेन फुकट लायट मेळटा आणि महिन्याक 15,000 मेरेन बचत जाता। सोलर पॅनल बसोवपा खातीर सरकार थेट बँक खात्यात सबसिडी जमा करता। 1 किलोवॅट सिस्टमा खातीर 30, 2 किलोवॅटा खातीर 60 आणि 3 किलोवॅटा खातीर 78,000 रुपया मेरेन सबसिडी मेळटा। आमच्या हरवळे गावात काय न्हू म्हटल्यार 120 हाऊस हांकां हे सूर्यघर योजना पावलेली आसा आणि काय न्हू म्हटल्यार 40-60 घरांक ती आमी तेंच्या पर्यंत पावयल्ली आसा। आणि आता सोलर बसयल्ल्या कारणान तांकां लायटीचे बील हे कमी येतले, हितून तांकां खूब बेनिफीट मेळटलो। 3 किलो लायटीची लोड 3 किलो लोड सँक्शन आसत जाल्यार तांकां फूल म्हणजे AC सुद्दां AC ते इंडक्शन पर्यंत तेंची फूल लायट घरांतली सगळी चलता। आमच्या ह्या 2 वर्सांक म्हटल्यार आमची फूल हरवळ्या सोलर जावची, हितून प्रत्येक घरान आमची PM सूर्यघर योजना ही पावतली, ती स्किमूय आमी लोकां पर्यंत पावयतली आणि हितून जेणे करून बाकीच्या पंचायतींक सुद्दां आवाहन करूंक सोदता की तेंच्यांनी सुद्दां ही स्कीम आपल्या पंचा बरोबर सगळ्या गांवा बरोबर ग्रामस्थां पर्यंत पावोवची अशें म्हणून। आमकां आमच्या गांवचो पंच आनी सरपंचान आसा पळय तेंच्यांनी आमकां विचारलें की तुमकां बिलां कशी कितें येता काय म्हणून, की अशें एक बेनिफीट आसा की सोलर पॅनल बसयतले सो तुमकां बिलां मातशी कमी येवपाक शकता म्हणून। मागीर आमी तांकां सांगलें की बरें आमी तयार आसा करपाक म्हणून। मागीर तेंच्यांनी आमकां डॉक्युमेंट सबमीट करपाक लायले, हेजें बी लायट बील लावपाक लायलें। आमकां पयलीं बिलां मातशी सुबेसूद येताली, सुबेज म्हणजे अरावंड 2,500 आसपास अशी बील येताली आमकां। मागीर आमी म्हणलें करून सोलर पॅनल आसा म्हणपाक ती स्कीम आसा आनी बँक म्हणपाक सबसिडी आहा तेजेर आनी करून घेया म्हणपाक ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आसा। हय आमकां तर ऑलमोस्ट सद्या फ्री ऑफ कॉस्ट कांयच पयशे दिवचे पडले ना आमकां। कितें कितें चलता तुज्या घरान सद्या? घरान AC आसा, गिजर आसा, सो इंडक्शन TV हे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर हे सगळे चालू आसा। म्हटल्यार ते पळयता सँक्शन लोड तेंचो कितलो आसा, फिजिबल आसा की ना आणि मागीर चॅक करता। मागीर आमी ते डिपार्टमेंटान व्हरून दिता, डिपार्टमेंटान अंडरटेकिंग फॉर्म लावन ते सँक्शन लोड वाडोवन घेता। त्याच्या उपरांत मागीर एग्रीमेंट जाता एडवोकेटा कडेन। एग्रीमेंट जाल्या उपरांत नेक्स्ट एग्रीमेंट आसता, परत इन्स्पेक्शन जाता, इलेक्ट्रिशियन येता तो चॅक करता की सगळे अर्थींग बीन सगळे चॅक आसा की ना। ते समज जर ओके आसा जाल्यार आमकां ते एप्रुवल मेळटा। ते सगळे जाल्या उपरांत मागीर परत दुसरो एग्रीमेंट आसता डिपार्टमेंट एंड कस्टमर तेंच्या भितर, तो मागीर आमकां आउटवर्ड दिता। त्याच्या उपरांत मागीर आमी हाडून ते मिटर मागीर ते इलेक्ट्रिशियन येवन बसयता। आयज आमी पॅनल जे सोलार पॅनल जे बसयल्ले आहा घराक तेजो आमकां खऱ्यांतलो खरो बरो एक बेनिफीट जाल्लो आसा। ना टेर्रासूच जाय अशी गरज ना, ते इवन हे पळय आतां पत्र्याचेर आमी बसयला शेडीचेर, ते सुद्दां एक बरें मजबूत जर आसत तुजें स्ट्रक्चर जाल्यार बिंदास बसोवंक शकता, कांय भितर प्रॉब्लम ना। लायटीची बिलां अशें दिसता की खूबच कमी जाल्या, की खंय तरी बाबा आमच्या बॉल्साक म्हणटा तो न्हू एक खंय तरी आतां सेवींग उरला। नळ्यांची घरां बीन आशिल्ल्यार तांकां कितें? नळ्यांच्या घरांक म्हणजे तांकां जर ओपन स्पेस आहा खंय तरी फुडल्यान जाल्यार तांकां स्ट्रक्चर रेडी करून तशें बसोवपाक मेळटा। स्टार्टींग म्हणजे ती विचारताली की आमकां पे करचें पडटलें काय कितें करचें पडटलें, सो अशें आमकां विचारताली। ती कंपनी आसा KLK वेंचर, ती म्हणजे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन CM सरां कडेन उलोवन तेंच्यांनी ती रेटूय जी आहा ती कमी केल्लेली आसा, म्हणजे जी सबसिडी येता तीच फक्त कंपनीक रिटर्न करपाची अशें म्हणून आमी मागीर लोकांक कन्विन्स करून अशें सांगलें। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी।